काउन्सिलर वॉर्डान ते हे करता, क्लिनस करता, कांय ना, झिरो. म्युनिसिपालिटीची आमकां कांयच हेल्प जायना, काउन्सिलराची कांयच हेल्प जायना. कितें करपाक जाय तें आमी स्वता करपाक पडटा आनी आमकां हे करता. सो गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी आमी पब्लिकाचे बी उपकार मानता की बाबा हे फाटी आमकां बरे काउन्सिलर दिवपाचे आनी कोण आसा ते करप्ट बी आसा तांकां सगळ्यांक घरान बसोवपाक जाय. आनी आमी म्हणटा न्हू स्वच्छ भारत, आमकां उदकूच स्वच्छ ना जाल्यार आमचो भारत स्वच्छ कसो जातलो. म्हणजे आता कितले दीस जाले स्वेजेस प्रॉब्लेम जाला, आमकां कांय खबर नासली. पूण आमची भुरगीं दुयेंत जावपाक लागले. आमकां दिसलें आमचे फूड पॉयजनींग वो कितें जाय. पूण आयज 2 दीस फुडें पळोवपाक लागल्यार आमचो उदका वास येवपाक लागलो. तेन्ना आमकां कळ्ळें आमचं फूड पॉयजन न्हय, पूण आमची वॉटर टँक आसा तातूंत स्वेज उदक फ्लो जाला आनी सगळो डर्ट तितून आनी बांय आमची पिड्ड्यार जाली स्वेजेचें उदक वचून. सो हांव उपकार मागता आमचे काउन्सिलर आनी MLA कोण आसा तेणी येवन मातशें चोयन फटाफट आमची बांय क्लीन करून आनी टँक क्लीन करून आमकां सगळे बिल्डिंगांक शांती परत दिवची. म्हाका अजून पासून जावना, हे फर्स्ट टायम जाले. म्हाका कळना ते अप टू सॅटर्डे पासून चालू आहा. सॅटर्डे संडे गेले कांयच ना. तेणे एक्शन बी घेवना. आतां 4-5 दिसान 8 दिसान मागीर एक्शन घेतला तेंच्यांनी. म्हाका इतलो तकलीफ जाता. सगळे घरान सगळे उदीक वचून सगळे काबार जाले. भयणीचे बी सगळे सामान काबार, ते भाडेवाले रावता तो बी काबार. आमी बी दुयेंसान पडलो. म्हाजो बी ताड बी सारकें हे जालो. भुरगे बी सारके दुयेंस जाले. माय बी पडली, हात तुटून घेतले. ते कांयच ना. आतां हे करता येवन. आतां अजून पासून जावना क्लियर. हांव कशें सांगू तुका. प्लंबराक आपयल्या खंयसून येता उदका लायनींतल्यान येता कशें येता पण पळोवना. मागीर हे करपाक जाता.